विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बेटोस बोवाळ करपाक जाय म्हण बोवाळ करचो न्हय, नुस्त्याची सारकी तपासणी करची। रेड मारून बेटेच नुस्त्यान फॉर्मेलिन मेळ्ळा म्हणून गोंयकारांची दिशाभूल करची न्हय म्हण मागणी नुस्तेकारांनी केल्या। तशेंच ह्या निशेधाक तेंको दिवपाक नुस्तेकारांनी मडगांवांत तशेंच म्हापश्यांत बिरेस्तारां नुस्तें विक्री बंद दवरिल्ली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 4 सुमार एफडीएची गाडी मडगांव मार्केटान आयली आणि सगळे ट्रकाचे नुस्तें काढून टेस्ट करपाक लागले। बांगडे, सुंगटां आणि सगळे तिसरी भितर देखून तांकां फॉर्मलिन मेळ्ळें म्हणटा। सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला, एफडीएक रिक्वेस्ट केला, असले टेस्ट म्हणटे सारके न्हू, तुम्ही व्हरा लॅबां व्हरा, ते नुस्तें कातरा, नुस्त्याचो मास काडा, मास काडून टेस्ट करा। अशें बेश्टे वाऱ्या वयले खबरो घेवन ते आलेन अशें करून दाखयता, ते कितें दाखयता आमकां? तुम्ही एक दीस पयलीं येवन करपाक जाय आसलें। आयज पणजी बाजारात गेले, चणक गेले, तेकाय फॉर्मलिन म्हाका म्हणलें म्हाका धुय, हांव म्हणटा म्हाका धुय, म्हाकाय फॉर्मलिन मेळटलो, म्हजें तूं फॉर्मलिन आसपाक शकता न्ही। आयसा देखून मेळ्ळा, माणचेचे कुट्टाळीचे ताजे पाका बुराटे आयले, ताजे साम फटफटे, तिसऱ्यो आयले, ते चेक केले, तांतूय फॉर्मलिन मेळ्ळें। हें कितें? हे कित तरी कोणागे तरी एक हात आसपाक शकता। म्हाका अशी दुबाव आसा, आज पळय आज नुस्तें ना, आज चिकन 150-200 रुपया जातले कित्याक? शीत कडी म्हणटा ती आमचे गोंयकारांचे पोट, आमी आमचो स्टेपल डायट म्हणजे फिश करी। आतां हातून एक भंय पसरला की बाबा नुस्तें म्हणटे खाता तें जेवण काय वीक काय म्हणून। सो हो पॅनीक, हो जो भंय पसरता, हे सरकारा खातीर बरें न्ही, कोणाकूच बरें न्ही, समाजाकूय बरें न्ही। हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, सरदेसाय ती ज्योती सरदेसाय एफडीएची आहा तिजे कडेन उलयलां, तिका एक सांगलां हांवें की सारकें करात, न्यूजपेपराचेर फकत सेन्सेशनलिजम जावपाक हें नुस्त्या मार्केटान हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हणून उगीच लोकांक भिवो नाकात म्हणून। सो आमी सरकाराचो नेक्स्ट स्टेप जो आहा तो लोकां खातीर आनी नुस्तेकारां खातीर बरो स्टेप आसतलो। गोंयकार जनतेक जें कितें आमी खातात तें सेफ जेवण म्हणटा तें सेफ आसपाक जाय, हाजे खातीर सरकार तितलें करता बरें आहा। पुणून ओवर एक्सायटमेंटान, ओवर एन्थुजियाजमान ही रेड ती रेड, हांकां भिवय तांकां भिवय, ती अज्ञात लोक